दिल्ली दौऱ्यार आशिल्ले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत वेगवेगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांची म्हळ्यार अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल आनी मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली। गोंयच्या साबार विशयांचेर केंद्रीय फुडाऱ्याबरोबर चर्चा केल्यो। मुख्यमंत्र्याच्या अचकीत दिल्ली दौऱ्याक लागून गोंयांत राजकीय चर्चांक उधाण आयलां। मंगळारा राती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अचकीत दिल्ली गेले। बुधवारा तांणी सगळ्यात पयली कुटुंबा सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। बापाय सयत प्रधानमंत्र्याची भेट घेवप हो आपले खातीर समाधानाचो क्षण आशिल्ल्याचे तांणी ट्वीट केले। ताचे उपरांत मुख्यमंत्र्यान गृहमंत्री अमित शाह तशेंच केंद्रीय बंदर आनी न्हंय येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतली। उदरगती सयत तरेकवार विशयांचेर चर्चा जाली। तशेंच बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांची भेट घेतली। मडगांवां बेगीनूच ESI वैजकी महाविद्यालय सुरू करपाचें आश्वासन मंत्र्यान दिलें। मुख्यमंत्र्यांचे हे दिल्ली वारी लागून गोंयांत आतां राजकीय चर्चेक उधाण आयलां। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।